नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। तिळारी उपरांत विर्डी धरणाचे प्रश्नान काढली तकली वयर। मागण्यो तडीक लावून धरणग्रस्तांची महाराष्ट्र सरकाराक 15 जानेर मेरेन मुजत। महाराष्ट्राचो उदका स्रोत मंत्री म्हणटा गोयाक हक्काचो वांटो मेळटलो। रेल्वे प्रवास 21 जानेरा सावन मारक। रेल्वे मंत्री पवन कुमार बन्सलाची घोषणा। किलोमीटरा फाटल्यान 2 ते 10 पैसे वाढ। दशकभरांत पयलेच फावट अशी वाढ। मालभाडे वाडपाची शक्यताय। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी 15 दिसां भितर लैंगिक अत्याचार समिती स्थापन करची। शिक्षण खात्याचो आदेश। विद्यार्थ्यांचेर लैंगिक अत्याचार जावचे न्ही म्हूण समिती दवरतली नजर। गोय विधानसभेचे भांगरा उत्सवा निमतान अंदू विधानसभेचे कामकाज चलतले 50 दीस। विधिकार दीस सुवाळ्यान मुख्यमंत्री पर्रीकाराची घोषणा। जनमत कौलावेल्यान ताई आणि राधारावाचे पेटले। काणकोणा बसीचेर काम करपी कंडक्टर बसींतल्यान पडू जालो पेड्डेर। बसीचे दाराचेर उबो आशिल्लो आनी हात सुटून बसीच्या फाटल्या टायरा पोंदात चिड्डिलो। बसीचे दारार रावपाचे कंडक्टर सोडनात। आणि विजयगड यादिस्तीक मिडिया क्रिकेट सर्त सुरू। प्रुडंट, टाइम्स ऑफ इंडिया आणि पुडारी पावले फुडले रावंडांत। आता खबरो विस्तारान। तिळारी धरणा उपरांत आता विर्डी धरणाचे प्रश्नान तकली वयर काडल्या। गोंयाक हक्काचे उदक विर्डी धरणांतल्यान मेळटलेच अशें महाराष्ट्राचो उदका स्रोत मंत्री सुनील तटकरेन मंगळारा मिडियाक जाप दितना स्पश्ट सांगलें। मात 15 जानेर मेरेन मागण्यो तडीक लागल्यो ना जाल्यार धरणाचें काम बंद उडयतले अशी शिटकावणी विर्डीच्या धरणग्रस्तांनी दिल्या। दुसरे वटेन ह्या प्रकल्पान पर्यावरणाची वाट लायल्या अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार म्हणटा। तिळारी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांतल्यान विर्डीच्या लोकांनी देख घेतल्या। महाराष्ट्र सरकारान विर्डी धरणाचें काम नेटान चालू केलां, पूण ह्या प्रकल्पा आड गोंय सरकार लवादा कडेन गेल्या। लवाद थारायता त्या प्रमाण गोंयाक हक्काचें आशिल्लें उदक गोंयाक मेळटलेंच अशें महाराष्ट्राचो उदका स्रोत मंत्री सुनील तटकरेन गोंयचे मिडियाक जाप दितना स्पश्ट केलें। गोवा सरकारने पुन्हा काहीतरी हरकत घेऊन लवादा पुढे ते गेलेले आहेत। लवादामधला त्याच्यातला निर्णय होईल, पण एक नक्की आहे की गोव्याच्या राज्याचं जे पाणी असेल हक्काचं वाटपाचं ते गोव्याला नक्की मिळेल। ते महाराष्ट्राचं असेल ते महाराष्ट्रामध्ये राहील। याच्यात कुठल्याही बाईचा अन्याय गोव्यावरती होणार नाही। एक पण महाराष्ट्रासाठी असलेलं पाणी हे मात्र निर्णयानुसार आडून महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा वापरलं जाणार। लवादाचो निर्णय ये मेरेन हे प्रकल्पाचे काम बंद दवरचें अशें पर्यावरणवादी मागतात। महाराष्ट्रान ह्या प्रकल्पा खातीर पर्यावरणाची वाट लायल्या अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार म्हणटा। लवादा कडेन गेल्या उपरांत तांकां जे कितले TMC फीट पाणी मेळटले तेच्या उपरांतूच खरें म्हळ्यार ह्या धरण बांदपाचो निर्णय घेवपाक जाय आसलो। ते न घेता महाराष्ट्र सरकारान हो जो धरण प्रकल्प आसा तो उबारपाचे सद्या प्रयत्न आसा ते नेटान सुरू केल्ले आसा आनी अभयारण्य क्षेत्राच्या 3 किलोमीटर परिघान तेंच्यांनी व्हडल्या प्रमाणान झाडां मारलेलीं आसा, थंयचे दोंगर कापलेले आसा, बुलडोजर घालून अक्षरशः अशा संवेदनाक्षम परिसरांत अशा प्रकारचे धंदे करप, अशा प्रकारचे कामकाज करप पूर्णपणे अनैतिक आसा, बेकायदेशीर आसा। ह्या प्रकल्पा खातीर गेल्ल्या घरांक भरपाय दिवची आनी हेर मागण्यो जाग्यार घालच्यो म्हणून विर्डी दोडा मार्गावेले धरणग्रस्त मागतात। महाराष्ट्र सरकाराक तांणी 15 जानेर मेरेन वेळ दिला। आम्ही डॅम बंद करता, आमच्या मागण्यो पूर्ण जायपर्यंत बंद करताले 15 तारखेपासून जानेवारीचे। नेमके मागण्यो कितें तुमच्या? मागण्यो पुनर्वसनाचे परत 5 प्रस्ताव आहा, ते प्रस्तावाचो पेमेंट 2 टप्पे केल्ले डॅमाचे, तेतुले 5 प्रस्ताव रावले। दुसऱ्या टप्प्यातले तांचो पेमेंट जाल्या शिवाय आमी डॅम चालू करूंक दिवचे। आमचो वरिष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार, वरिष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी आणि खबराकार उदय परब विर्डीच्यान प्रुडंटा खातीर। रेल्वे प्रवास 21 जानेरा सावन म्हारग जातलो।
रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या महिनोभर पयलीं केंद्रीय रेल्वे मंत्री पवन कुमार बन्सलान बुधवारा ही घोषणा केली. सगळ्या क्लासाचे प्रवासां खातीर 21 तारखेच्या मध्यानराती सावन तिकीट किलोमिटरा फाटल्यान 2 ते 10 पैसे वाडटली. हाका लागून सरकाराचे तिजोरेन वर्साक 6,500 कोटी येतले. दशकभरान अशे तरेन पयलेच फावट रेल्वे तिकीट वाडटा. म्हालभाडें वाडपाची शक्यताय बन्सलान उक्तायल्या. 21 जानेरच्यान रेल्वे तिकेट वाडटली. रेल्वे मंत्री पवन कुमार बन्सलान बुधवारा ही घोषणा केली. जानेर 21 ते 31 मार्च ह्या 2.25 म्हयन्यांत रेल्वेक 1,200 कोटीची अतिरिक्त येणावळ मेळटली. रेल्वे तिकेट वाड अशी आसा. उपनगरी सेकंड क्लास रेल्वे 2 पैसे प्रति किलोमीटर, उपनगरी सोडून हेर रेल्वे 3 पैसे प्रति किलोमीटर, सेकंड क्लास मेल आनी एक्सप्रेस 4 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर क्लास 6 पैसे प्रति किलोमीटर, AC चेअर कार 3 टायर 10 पैसे प्रति किलोमीटर, पयलो वर्ग 3 पैसे प्रति किलोमीटर, AC 2 टायर 6 पैसे प्रति किलोमीटर, AC पयलो वर्ग 10 पैसे प्रति किलोमीटर. 2013-14 रेल्वेचे अदमासपत्रक मांडटाना रेल्वे तिकेट आनीक वाडोवचें ना अशें रेल्वे मंत्र्यान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 15 दिसां भितर लैंगीक अत्याचार समिती स्थापन करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान दिल्यात. हे समितीचे अध्यक्ष बायल मनीसूच आसपाक जाय अशी अट शिक्षण खात्यान घाल्या. तेच बरोबर हे समितीचेर अर्द्या परस चड वांगडी बायलां आसपाक जाय अशें स्पश्ट केलां. शाळांनी विद्यार्थ्यांचे लैंगीक अत्याचार जावचे न्ही म्हूण ही समिती नजर दवरतली. The department has taken the steps now to constitute sexual harassment committees in all educational zones, government and government aided high schools and higher secondary schools. Is as per the guidelines of Honorable Supreme Court to prevent such harassment at the workplace. The sexual harassment includes physical contact and advances, a demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. The complaints committee will be headed by a woman and not less than half of its members should be women. Further, to prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such complaints committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment. And this circular has been issued to all the deputy directors of the zones. Yes, the time frame has not been put, but we'll ask them within a fortnight. Whatever the conduct, misconduct and all that is criminal, that the employer is responsible. The employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making a complaint with the appropriate authority for the criminal proceedings. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.